बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज जावन आसा प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार आनी हो आयतार पवित्र बालपणाक भेटयला. जेजून आपलो सोडवणेचो वावर बापाच्या उल्याक जाप दिवन आनी ताचे खुशे पोरमोणे चलून शार्ती पावयलो. आपल्या जिवितान बापाच्याच उतराक मान दिवन बापाक ताणें संतोष हाडलो. आयच्या सेवा धर्माचो विशय ताचें आयकात, जेजूचे देखीन चलूंक आनी ताचें उतर आयकून बापाक संतोष हाडूंक आमकां हुस्कायता. तर उक्त्या मोनान आनी आयत्या काळजान जेजूचें आयकूंक आनी अशें बापाच्या काळजाक संतोष हाडटली ताची अपुरबायेची भुरगीं म्हूण दाखोळ करूंक वावरुया. आयज त्याच बरोबर पवित्र बालपणाक भेटयलेलो आयतार आमी मनयता. पाप सायबा खाल वावुरतली पवित्र बालपणाची संस्था भुरग्यां सवें मिशनरी मोन उपजोवंक आनी मिशनरी वावराक तेंको दिवंक वावुरता. आमच्या भुरग्यां सवें असलेंच मिशनरी मोन आनी उर्बा दिसान दीस वाडून ती जेजूची उर्बेवंत मिशनारां जावंक पावूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत बापा लागीं मोयपाची मोगान मागुया. माबडिनो, आयज प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार म्हूण आमकां उगडास केला. ह्या प्राचीत काळांत भुरग्यां पासत खेरीत भाशेन मागूंक आयचो आयतार आमकां हुस्कायता. भुरगीं जावन आसात आमची दायज, आमची गिरेस्तकाय, आमचें जिवीत. भुरग्यां विरेत घोराब्यान सूख ना, उजवाड ना. जायते पावटी आमच्या जिवितान आमी भुरग्यांक बरी देख दिवंक ना. तांकां जाय तशें करूंक दिलां, तांचे लाड केल्यात आनी जायते फावटी भुरग्यांचो फुडार पिड्यार केला. आमीच आवय बापायन पयले सुवातेर दूख धरुया आनी पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड व्हड अपराध. ह्या बसत बागेव सदांच वार मारयेक सगल्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सासणाच्या देवा, तुज्या प्रितीवंत पुताक आयकूंक तुवें आमकां फरमायलाय. तो तुज्या उतरान आमकां पौस आनी आमची अंतस्कंदां नितोळ करून तुज्या मुखामळाचो उजवाड भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आमचे मोदेकांत आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप.
त्या दिसांनी देवान अब्रामाची परीक्षा करून घेतली. ताणें ताका उलो मारलो, अब्राहाम अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पोले हांव आसा. देवान म्हणलें, इजाकाक तुज्या एकाच मोगाच्या पुताक घे आनी मोरयेच्या देसांत वच. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार तूं ताचो होम करून भेटयतलो. त्या बरोबर वाटेक लागले आनी देवान सांगलोल्या जाग्यार पावले. थंय अब्रामान एक वेडी उबारली. मागीर अब्राहाम आपलो हात उखल्लो आनी आपल्या पुताचो जीव काडपाक हातान एक सुरी दवरली. पूण सर्वेस्पराच्या दुतान स्वर्गार्थान ताका उलो मारून म्हणलें, अब्राहाम अब्राहाम. ताणें जाप दिली, हो पोले हांव आसा. देवदूतान म्हणलें, तुज्या भुरग्याचेर हात उबारूं नाका, ताका कसलेंच वायट करूं नाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण हांव आतां जाणा. म्हजे खातीर तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका ओरपून पाटी सोल्लो नाय. तेन्ना दोळे उबारून अब्रामाक एक मेंढरो देखलो आनी आपल्या पुताच्या जाग्यार ताचो होम करून भेटयलो. सर्वेस्पराच्या दुतान दुसरे पावटी स्वर्गार्थान अब्रामाक उलो मारलो, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत घेतां. असो सर्वेस्परूच उलयता, हे भाशेन तुवें केलें देखून तुज्या पुताक, तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका समोरपूंक तूं पाटी सोल्लो नाय. देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. तुजी सोसोत हांव मोलबाच्या नोकेत्रां पोरी आनी वेलीच्या रेवे कोणया सारकी वाडयतलो. तुजी सोसोत आपल्या दुस्मानाची शारां जिखून घेतली. तूं म्हजे कुशेक खालतो रावलोय देखून तुजे सोस्तीचें नांव घेवन प्रितुमे वेली सोगलीं राष्ट्रां आपणाक आशिर्वाद मागतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, चिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सगळीं म्हणया, चिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. खोती दुखींत हांव सारकोच बुडला. अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भोगताच्या मरण भोव मोलादीक. जबाब, चिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुज्या चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखली तुवें तोडून उडयल्याय. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयलोलो. जबाब, चिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. बागेवन पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचे राड कोण आसत? देवान आपल्याच पुताक वाचोवंक ना, पूण आमचे खातीर ताका पराधीन केलो. म्हणटच ह्या देण्या बरोबर सगळे हेर उपकार तो आमकां दितलो, हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यात तांचेर कोण तरी गाराणें करीत? देव जोर बोगसणें दिता, कोण तरी कास्तीचें फर्मोण मारीत? जेजू क्रिस्त अशें करीत? तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावन आमचे खातीर विनंती कोत्ता. देवाचें उतर हें. उद्गार. लोकलोकीत कुपांतलो बापाचो ताळो आयकून आयलो. हो म्हजो पूत केरी तापूरबायेचो, ताचे तुमी आयकात. तुमचे सवे आसो. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून 6 दीस जाल्या उपरांत
जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुआवांक आपणा बरोबर घेवन एका उंच दोंगरार गेलो. थंय ते एकवडे आसले आनी ताचे मुखामोळ ताणें आपलें रूप बदल्लें. तांचे मुखार ताणें आपलें रूप बदल्लें. ताजे आंगोसरां लोकलोकीत आनी संवसारान मोडवळा लागीं धोवी करूंक जायना तितलीं हिमावरी धोवी फूल जालीं. आनी मोइजेसा बरोबर एलिजा तांकां दिश्टी पडलो आनी ते दोगूय जेजू लागीं उलयताले. तेन्ना पेद्रून उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच आसल्यार बरें. तर 3 तोंबू उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजाक. कितें म्हणचें तें तोच नकळो आसलो. ते भिवन कांपलोले. आनी एका कुपान ताचेर सावली घाली आनी कुपांतली अशी एक जाप जाली, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे आयकात. हावचीत भोंवतणी नदर मारून जेजू बरोबर आपणाक आनी कोण तांकां दिश्टी पडलो ना. दोंगरा वेले देंवतना मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जायसर देखलां ते कोणाकूच सांगिनाका म्हूण तांणी तांकां हुकूम घालो. पुनर्जिवन जायसर हें कितें काय म्हूण ते एकामेका कोणें विचारून तांणी ही आज्ञा आपणा भितर सांबाळ्ळी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भावा भयणीनो, आमी देवाच्या उतराचे नियाळ करूंक इलोगोत ह्या तिनूय वाचपांचेर आमचें लक्ष घालुया. सांगलां ते भाशेन आयज प्राचीत काळाचो दुसरो आयतार आनी ह्या प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या आयताराक आमकां शुभ वर्तमानान जेजूच्या रुपांतराची खबर मेळटा. जेजू आपल्या शिसांक घेवन तेका शिसांक घेवन पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआवांक एका दोंगरार ते वेतात. आनी जेजू थंय मागणें करता आसतना हे शीस ताचे बरोबर आसले. हांव चिंतूच कितें वेगळेंच घडटा, आत्वेंच घडटा. आनी वेगळें म्हटल्यार ताच्या जिवितांत केन्नाच घडोंक ना तें घडटा. जेजूचें आख्खें रूप बदलता. तो लोकलोकीत जाता, सुर्या परी इतलो पोर जळीत. भांबडिनो, कितें भोगलें जाय शिसांक ह्या वेळार जेजूचें हें रूप बदललां तें पळोवन कितें दिसलें जाय तांकां? द्वाविरेत पयले सुवातेर ते थोटाकले जावंक जाय. अजाप जाली. हें कितें? आमी असलें केन्नाच पळोवंक ना आमच्या सोम्या सोबे. दुसरी वस्त ते घोडेक घुस्पले, तांचें मन घोडेक घुस्पलें. हें आनी कितें? आमी पळयता तें कितें? तें खरें हें जेजूचें रूप बदललां तें, तो दिसता तें बरी, तो इतलो लोकलोकीत जाला तें बरी. हें खरें काय? आमी पळयता तें खरें? सत मानूंक घोडेक हो विचार जालो जाय तांच्या मनान, हे अजाप कसले. तिसरे सुवातेर बाबडीनो तांचें जिवीत एके भाशेन दुसरेंच जाता. पेद्रू म्हणटा जेजूक, आमी हांगाच रावया, आनीक परत वचचें न्हय. आमी सर्ग पळयला, आमी पळयलां तुजें देवपण, आमी पळयलां तुजें लोकलोकीतपण, तूं सुर्या परी लोकलोकीत जालाय, आमी हांगाच रावया. भामणीनो, जेजूचें रुपांतर आमकां कितें शिकयता जायत? जेजूचें रुपांतर आमकां शिकयता पयले सुवातेर जेजूचें देवपण. तो देव आसलो आनी ताचें खरें सैम, खरें रूप, लोकलोकीत रूप, देवपणाचें रूप ताणें ह्या तेगा शिसांक उक्तें केलें. आनी त्या उपरांत तो आपल्या कश्टांचे वाटेक सुरू करता. कश्टांची वाट तो सुरू करता. चौकास चौकास ताजेर फॉर्मोण पडटा, ताजेर बोगलांडां घालतात, ताजे खेबडां कोत्तात, ताका खुर्साचे फॉर्मोण पडटा आनी सोर शेकी तो कालवार दोंगरार
मागीर आपलो प्राण सोडटा. हें ताचें मनीसपण. पूण ह्या देवपणान बाबडीनो तो दाखयता की मनीसपण रिगलेलें आसा. आमी रिगलेलीं आसाव देवाच्या देवपणान, जेजूच्या देवपणान. आनी त्या पासत ह्या कोरेजमान आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जावंक जाय. आमी रिगल्यांव गाय देवाच्या जिवितांत. आमचें जिवीत आसा गाय देवा सवें रेवोडलेलें. देव जिवितांत घुस्पलेलें आसा. वो आमच्या जिवितांत घुस्पलां. आमी घुस्पल्लीं कशीं? कितें उलयता हांव, कितें कोत्ता हांव, खंय वेता हांव, कितें कांय नको. बेश्टी घुस्पल्लीं. जायतीं जाणां आसात तशीं घुस्पल्लीं. तीं घुस्पल्यात आनी दुसऱ्यांकूय घुस्पायतात. कांयचे कांय खबरो करून, नाका जाल्ल्यो वस्तू उलोवन, नाका जाल्ल्यो मॅसेजी धाडून घुस्पल्यात आनी दुसऱ्यांकूय घुस्पायतात. हें आपल्या भितर घुस्पल्लीं मनशां बाबडीनो. तांच्या जिवितांत कांय ना, अर्थ ना, बेश्टी घुस्पल्यात. पूण देवा सवें रिगून आसलेलीं मनशां देव जिवितांत वाडत वेतात. तांचें जिवीत बदलता, तांचें जिवीत नवें जाता. आनी हेंच ह्या आमच्या शिसाच्या जिवितांत जालें. जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जालो तेन्ना तांकां याद जाली ह्या रुपांतराची. जेजूचें देवपण तांणी पळयल्लें तें थोडी वर्सां आदीं, थोडे म्हयन्या आदीं तांच्या मनांत येता. आनी ते नवीं मनशां जातात. पवित्र आत्मो तांचेर येतोच हे शिस्त जेजूचे, आपोस्तल जेजूचे नवे मनीस जातात. खोडेगांत मनीस जेजूचेर पातये येतले. बोलवून देवाचे उतर परगोडटले. जेजूक गवाय दितले. तर आमचें जिवीत असलेंच जावंक बाबडीनो. देवांत रिगूंक, टू बी रुटीड इन जीसस, न्हय टू बी टोटली कन्फ्युज्ड विदीन आवरसेल्व्स. To be confused within ourselves doesn't lead us anywhere. We are confused and we confuse others. असले जायते फावटी आमचें जिवीत जाला. But to be rooted in Jesus, देवान आमचें जिवीत रेवोडलेलें करूंक देवान आमकां ह्या कोरेजमांत आपयल्यान. तर हीच कल्पना आमच्या मनांत दवरुया आनी आमचें जिवीत जेजून हाडलेल्या रुपांतराचें करूंक. जेजूचें रुपांतर जालें. आमचें एक दीस जातलें. आमी देवा सरशीं पावूंक आशेताव. आमच्या जिवितांत देव आसा म्हूण आमी वळखून घेवंक आमकां शिकय म्हूण आमचें जिवीत बरें कर म्हूण ह्या मिस्सान खतखत्यान मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरच्या आदीं आमचो भावार्थ आमी आतां व्हडल्यान उचारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवीधरा बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मोळे तान सोलमलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचे मोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आनी गरजो आतां देवा मुखार खालतिकायेन उबारुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोजेक देवाच्या उतराची गोडसाण वाडटाना देवाच्या उतराक मान दिवंक आनी ह्या उतराच्या उजवाडान आपल्या जिविताची पावलां मारूंक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोजेच्या हुस्क्या खोतीचे ताळे आयकूंक पोजेक बरें पडटले तसले निर्णय घेवंक आनी ते वेव्हारांक घालूंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
कचित काळ आमच्या जिविताचें रुपांतर करूं देवान आमकां दिल्लो सोयेक जावन आसा. आमचें आदलें पातकी जिवीत सोडून नवें कुरपेचें जिवीत आपणावूं जेजूच्या मोहिमेवंत रुपांतराचे वांटेली जावचें भाग मेळूं बापा लागीं मागुया. मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आमचे तुजो आशिर्वाद घाल आनी जेजूच्या रुपांतरान धाडलेले देव जिवीत आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक वाडोवन वचूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता दुसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा हे बोलये वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी पास्काची परब फावो ते परी सोबरमचे खातीर तुज्या बावार्थ्यांक कुडी आत्म्यान पवित्र कोर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा सासनाच्या देवा स्वर कल्याण सुरवताय आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमताव जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव थीर बरवाशान ताच्या मोहिमे वंदण्यांक अंतरेकताव देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दितेनी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश मरण सोसूक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ती म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचें बक्षुणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरोवतलें हे म्हज्या उगडासाक कोरात.
सुवार्थाचो गोड परगटुया तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोळावरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखास समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक, सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारये देवाचे माई सागाती तिच्या पोती बागियोन जुजे, बागियोन धर्मदुतांक, आमचे गोंयचे सांत बागियोन जुजेवाज, बागियोन फ्रांसीस शावियर आनी सरकाणीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या साता भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे हात जोडून मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बरो वाशान अंतर एकताव तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय सर वाखनांतली वाटाय. कित्याक राजकोतकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सिकेक वटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती वो तो जेजू जाच्या रुपांतराची खबर आयज आमी केल्या. जेजूचे रूप बदलले, हिमापुरी धवे फूल जाले. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतिली आनी ताच्या देवपणान वांटो घेवंक आमी फुडें सरतलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं.
घडोवण्यो आयज सांजे क्रिस्माच्या भुरग्यांक रेतीर आसा 3:45 सगळीं क्रिस्म घेतल्या भुरग्यांनी चुकयनासतना कंपल्सरी रेतीरांत आयज सांजे 3:45 वांटो घेवंक जाय. फाल्यां सोमारा दीस जोआना सिमोय सांत आंतोन वाड्यांत ओतम्या पासत मीस 3ऱ्या वर्साचे. मंगळारा दीस एदना तुलकार आराडी म्हयन्याचे मीस 8:30 वरांचेर बायलो पाद्री येतलो. बुधवारा दीस हिलरी रोद्रिगेज मोरोड म्हयन्याचे मीस 8 वरांचेर. शुक्रारा दीस खुर्साची वाट आनी मीस सांजे 5 वरांचेर. आयच्या मिसाची तयारी केल्या सेक्टर 8 मोरोड 2 तांकां देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयतारा दीस मिसाची तयारी करूंक सेक्टर 8 मोरोड सेक्टर 7 मोरोड 1. गेल्ल्या आयतारा तुमचें दान जाल्लें 13,490 रुपया. सांगला ते भाशेन शुक्रारा दीस खुर्साची वाट सांजेची 5 वरांचेर उपरांत मीस. ती मांडावळ कोत्तिलीन सेक्टर 7 मोरोड 1. सगल्या भुरग्यांनी सांगला ते भाशेन आयज सांजे रेतीरांत 3:45 4:45 इगोर्जेन हाजीर जावंक जाय. तुमकां खबर आसा थोडे दीस फाटीं आमच्या इगोर्जेचो पाटोसू चुकल्लो आनी बरेंच लुस्कोण जालां. कोणाकूय तर खोशी आसा आमी तें सारकें केलां आनी ताचो वावर चालू आसा. कोणाकूय तर खोशी आसा आपली फूल ना पाकली दिवंक कितेंय इगोर्जेच्या रिपेर्सांक दिवंक जाल्यार तुमच्यांनी ऑफिसान येवन दिवचें. आयज 10 वरांचेर जनरल बॉडी मिटींग आसा गिरी सांगोलदा कोऑपरेटीव पंचायत हॉलांत. गिरी कोमुनिदादीची नोटीस बोर्डार आसा ती तुमी वाचची. थॉमस स्टीवन कोंकणी केंद्र पुरवणी रोमी कोंकणी कोर्स घडोवन हाडटात. मार्चाचे 2 तारखेर तुमी ते नोटीस बोर्डार घातला ते वाचचे. उबी रावया, प्रार्थुया. काकुत्सरा देवा, तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर सोडून दिलोय आनी ताच्या कुडी रोगतान आमकां पुसली देखून आमी तुका दिन वाचताव. ह्या पोसणान आनी आमच्या काळजान बालगिल्ल्या जेजूच्या उतरान आमचें रुपांतर कोर आनी आमी तुजी खोशी पाळूंक सदांच आयतीं तुजी मोगाळ भुरगीं जावंक निर्मी. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.